हिंगा गार्बेज काल आम्ही एक बाईट्स घेयल्ले सोशल एक्टिविस्टाले आणि थोडो गार्बेज सारकी ह्यूज अमाउंट आणि त्याच उपरांत आफ्टर द ओपिनियन्स ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट ऑफ बेनावली मागीर हांव वेन्झी वेगसाक ऑनरेबल MLA बेनावली ताका वचून मेळ्ळो आनी ते कडेन हांवें तेगेलो ओपिनियन विचारलो वॉट ही इज गोइंग टू डू अबाउट ऑल दीस इज दीस रायट and he absolutely agreed it is wrong and he said that he will see that हे सगळे पद ते भरून ते हिंगाचे वतले म्हणून and as per his commitment त्याने काल कमिटमेंट केल्ले that by today or by tomorrow that he will get rid of all this garbage आणि आज सध्या म्युनिसिपालिटीचे लोक येयलो आहे and they are also helping to get rid of this all waste. सो आमच्या बरोबर आयज आहा आमचा झेवियर परेरा आणि हो ती डंप पडकेल्ली सायट त्या सायटीचेर ती एज पर वेन्झी ऑफ वेगस MLA ऑफ बेनावली तेणे ही गार्बेज आयच्या दिसा भितर काट म्हूण सांगलोली पूण काटा गार्बेज काटा आसतना ओनर द प्रॉपर्टी ओनरान हे ऑपरेशन हॉल्ट केला अशें म्हूण आमकां म्हायती मेवल्या झेवियर बाब हे एक्चुअली प्रकारान कितें जालां हे सकाळच्यान ही गार्बेज लिफ्ट कोताले म्हूण खबर मेळ्ळली सारकें हय. सो आतां तुगे भाशेन आतां गार्बेजीचे हो इश्यू आनी खूंय पावला आम म्हणून की गार्बेज काडली जाली द पीपल हू हॅव डन दीस द पर्पेट्रेटर्स ऑफ दीस they have to be also brought to books. So तुगे म्हणणी कितें आमी सकाळ कंप्लेन फायल केल्ले पुलिसांक ओलवा पुलीस स्टेशनार. सो आतां हांवें मागिलां हे कोडे PI कोडे तुगे एका पुलीस कॉन्स्टेबल करून धाड आनी आमकां हो रिपोर्ट जायो. सो हे कितें कोण डंप केलां तें बुक्सान येवपा जाय रेकॉर्डार. सो तेच प्रमाणे आमी मागीर तांकां आमी डिसिजन घेतले बॉडी मिटिंगान वेदर वी कॅन फायन सो हाव मच वी कॅन फायन तेच आमी ते बराबर आमी तांकां नोटीस हें करतले डिसायड करून. हय टू बी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल आनी तेंचेर ही आख्खी जबाबदारी येवपा जायी नाजाल्यार अशें जातलें वयताय थिंगा डंप कोतले इन टन्स एंड टन्स आनी मागीर सांपळ जालें म्हटल्यार आमगे गार्बेज वत म्हटले हे एक लिसांव जावपा जाय. हांव सदां म्हणटा पीपल इन हायर पोस्ट दे हॅव टू बी पिन डावन तांकां दे हॅव टू बी मेड एन एक्झाम्पल तांकां फायन मारूंकूच जाय at any cost. It is not enough just to lift up the garbage. सगळें वयली म्हूण जायना जी गार्बेज घातल्या तांकांय पेनलायज जावपाक जाय. एम आय रायट? सारकें. देव बरें करूं झेवियर बाब पूण एक बरी सुरवात कॉमेस केलेली म्हणजे ही गार्बेज हांगाची काडपाक पूण थोड्यो वस्तू हितून पेंडींग आसात देखून सद्याक हें ऑपरेशन बंद आसा. देव म्हाका एक सांगात ही सद्या हांव काल वेन्झी बाबाक उलयता प्रमाणे तो म्हणटालो गार्बेज आपूण उबारतलो म्हूण आयच्या दिसा भितर. सो उबारपाक सुरूय जाल्ली पूण आतां सद्याक ऑपरेशन बंद आहा न्ही. सो हेच्या फाटल्यान तुजें मुवमेंट कितें वॉट यू थिंक एज अ बेनावलीकार? सो ती आमगे MLA गेले मूव ही गार्बेज क्लियर करपाक इज अ व्हेरी गुड मूव. व्हेरी गुड. पूण हितून एकू कितें जालां कंप्लेन केल्यार आतां मोर दॅन 24 hours जाली. हो ओनर आहा तो हे प्रॉपर्टीचो तो मुगेलो एक डिस्टंट काजन तो कळ्ळा. सो तेणें कंप्लेन केला. सो मुगे भाशेन हे सुवातीचें एक सायट इन्स्पेक्शन जावपा जाय आसलोलें. ऑल द रॉंग डुईंग्स शूड हॅव बीन ब्रॉट ऑन रेकॉर्ड आनी मागीर हें क्लियरींग स्टार्ट करूंक जाय आसलोलें. सो कांय जालें ना. सो हितून कितें जाता पंचायतीनूय कंप्लेन केलें तेणें ओनरानूय कंप्लेन केलें आनी तेजेर कांय एक्शनूय ना. आय एम नॉट सेयींग पुटींग द ब्लेम ऑर फिक्सींग द ब्लेम इज अ सेकंडरी स्टेप. एटलीस्ट हे सायट इन्स्पेक्शन जावपा जाय. सो तें जालें ना. ताका लागून आतां सरपंचानूय आनी ओनरान तांकां कितें सांगिलां तुमी क्लियर करून नाकाय जे मेरेन हेजें इन्स्पेक्शन जायना.
once the inspection is on record, you all can start clearing. Which is a Okay, very good good move. Very good move. Very- So let the inspection take place. Yeah. Next inspection झालं, inspection report येलो. Right. Then he garbage they can continue to get rid of Yeah. and put it wherever they want. The only Okay. purpose of stopping it To have a record. is to fix the responsibility on the people involved in this wrongdoing. Yes. And Mark Swata, आमगे MLA नु खेळते बरे आहा. बरं. He should get it cleared at the earlier. Yes. देव बरे करू. हे पळय. सुभाषाकडे मॅटर आहे सरपंच आता ट्रक काढल्या हिंगाचे आमको नंबर आहे तेंगेले Okay. फोटोही काढवा ते मॅडम म्हणून आपल्याकडे आहे म्हणून तेका फक्त हाडला रिपोर्ट तू बरयतले ना सुभाष साहेब बरयतलो तू सांगता तेका. हां, सांगता तेका हां ओके ओके बरं. हो घेतलाय तुम्ही न्हू तो मेजरमेंट सगळं पंचनामा तो करतलो सुभाष साहेब येऊन कळलं तुका आनी ट्रकाचे फोटो घेवपाक गेली नंबर जाय आसलो आमकडे आहे फोटो हांव ते टॅली तूं करेन ते ताका धाडून दी न्हू घेवन दी बर टीव्ही धाडलाय तेंका ट्रकाक. म्हाका पण नाम ते सांगले न्हू विचारपा जाय न्हू तेंका. येणे. तेंका एनजी वेगेचा गेले ऑफिसान गेल्लो पण ही इज नॉट ओवर दे रायट नाव सो सायटीचे आमकां आमी चयलां दे आर गेटिंग रीड ऑफ दीस गार्बेज एंड दे हॅव कोऑपरेटेड एज सच एज ऑफ नाव नेक्स्ट स्टेप विल सी वॉट दे आर गोइंग टू डू